पहले तो ये पूरा फुटपाथ गायब करके अभी पूरा सीमेंट अभी डाला है ना, फुटपाथ तो दिख नहीं रहा इधर। वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, उससे कुछ नहीं होता। कल जो करना होता आम्ही पळयता की जेन्ना सामान्य मनीस कितेंय बांदता, जावं ताजें घर बांदता, जावं समजा तो बिल्डिंग बांदता, जाल्यार ताका सरकारा कडल्यान खूब रेस्ट्रिक्शन्स असतात। आता आमी एक अशी गजाल पळोवपाक शकता की आमी सद्या आसा पाट्यार, आणि तुमी म्हाज्या फाटल्यान ही सायट पळोवपाक शकता। ही सायट आसा रिजर्व बँक ऑफ इंडिया, हांगासर तांची बिल्डिंग येता। पूण आमी एक गजाल अशी नोटीस केली की जेन्ना तुमी पळयतले की हांगासर जी नॉर्मल लोकांक चलपा खातीर फुटपाथ आसा, त्या फुटपाथाचेर हांगासर जे सगळे माती ह्या सायटीर जे काम चालू आसा ती आसा, लोक हांगासर ती फुटपाथ वापरूंक शकना। जर समजा कोण सामान्य मनीसान जर अशें केल्ले जाल्यार ताका सरकारा कडल्यान फायन जावं कितें तरी एक्शन जाता आशिल्ली। पूण आमी हांगासर पळयता जेन्ना रिजर्व बँक ऑफ इंडियाची हांगासर बिल्डिंगेचें काम चालू आसा, जाल्यार हांगा जी फुटपाथ आशिल्ली ती फुटपाथ आयज खंय तरी नाशी जाल्या। हांगासर जेन्ना जो सायटीचेर तांचो इन्चार्ज आशिल्लो तो आयलो म्हाका पळोवन, ताणें विचारलें कितें चल्लां। हांवें सांगलें तुमी अशा तरेन हांगा फुटपाथ ना केल्या, ताजो रिपोर्ट आमी करता। जाल्यार ते म्हणटा तुमी कितें करपाचें आसा तें करा। पहले तो ये पूरा फुटपाथ गायब करके अभी तो ये पूरा सीमेंट अभी डाला है ना, अभी तो डाला है तो ये भी इधर भी फुटपाथ था ना। ये है ना आपको, नहीं लेकिन इधर भी फुटपाथ था ना, ये है ना सर। गेटिंग से इधर पाती किधर है रे, फुटपाथ तो दिख नहीं रहा इधर। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा मट्टी बिट्टी डाला हुआ है ना इधर रास्ते पे, फुटपाथ पे। वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, उससे कुछ नहीं होता। क्यों? कल जो करना होता ही एक गंभीर गजाल आसा की जेन्ना अशा तरेचें काम चलता आणि एक अशा तरेचो जो हांगासर सायटीर जो कोण तरी इन्चार्ज आसा तो येवन हांगा आमकां अशा तरेची गजाल सांगता की जाय तें करा, जाल्यार सरकारान सुद्दां चिंतपाची गरज आसा की हें चल्लां तरी कितें। अशा तरेन जेन्ना हांगासर फुटपाथ आसा ती फुटपाथ हांगासर ना जाल्या, हांगासर ह्या सायटीचेर काम चालू आसता। तुमी जर पळयत जाल्यार आमी सारकें हांगासर दाखयला की कशा तरेन जी फुटपाथ आशिल्ली ती फुटपाथ फुडें हांगासर गायब जाल्या। तेंच्यांनी हांगासर बॅरिकेशन मारला खरें, पूण आतां हांगासर ती फुटपाथ लोकांक वापरपा सारकी उरलेली ना। आमी पळयता कितलेशे लोक जे कामाक वतात, जे बशी वापरतात, ते KTC बस स्टँडार पणजे वचपा खातीर हो फुटपाथ वापरता। पूण आयच्या दिसाक हांगासर ती फुटपाथ दिश्टीच पडना, कारण अशा तरेचे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे बिल्डिंगेचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम चालू आसा म्हणून। आणि सरकारान ह्या गजालीची दखल घेवपाची गरज आसा आणि अशा तरेचे जर ते काम चलता जाल्यार ते रावोवपा जाय। आमी म्हणना की कन्स्ट्रक्शन बंद करा, पूण अशें नाका जाल्ले हांगासर फुटपाथ एनक्रोच करून काम करूं नाका। लोकांकूय सारके बरें पडटले अशें काम करा। कोणूच खंयचें काम आडोवंक येवना, पूण ते जर रितीन जायत जाल्यार लोकांकूय ते बरें पडटले आणि जशी आमी म्हणटा की जे हांगासर बिल्डिंग बांदता तेंकाय ते बरें पडटले। स्टुडंटा खातीर पाट्या वयल्यान स्वप्नील तारी।